बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो कोण आज जन्म दिवस आचरता तांच्या सांगता आम्ही संतोष पावता. जेसन मेंडोन्सा संपाजे, क्रिशेल फर्नांडीस उद्यावर, वेडिंग ॲनिव्हर्सरी विन्सेंट आणि फ्लाविया कार्डोजा कारकळा. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तांच्या जिवितांत दैवी कलोरेत्र मंदिराद्वारे साहित्य अजपा विजमेता आनी देवाचे आशीर्वादान तांणी अनुभव केल्यान देखून. इन ऑनर ऑफ होली एंजल्स अँड सेंट्स अनिता फर्नांडीस, रोनाल्ड प्रिन्सी एलियाना आळवा कुंटलनगर, रेमंड आणि सिल्विया डिसोजा आणि कुटुंब कणजार, रेशल डिमेल्लो फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, नितिन डिसोजा मँगलोर, अनिता अलोशियस डिसोजा for preparation of engagement and marriage ceremony of Cheryl and Edwin peacefully, Veena Fernandez for Sharon Fernandez Santakatte, Lavina Suarez for all the favors received, जायते आशीर्वाद आणि बेसावा मेळलेल्या पासत, for all the blessings आशीर्वाद मेळलेल्या पासत, मार्गरिटा डिसोजा, जॉयल आणि जॉयलिन मेनेजस पांगळा, ट्रिजा कॉर्डा मुकामार, अनिता फर्नांडीस इन ऑनर ऑफ डिवाइन मर्सी दैवी काकोत. तशेंच जेजू आणि मरियमाच्या मानाक अनिता फर्नांडीस, वसंत आणि मारिटा फर्नांडीस आणि कुटुंब, सोनिया मेंडोन्सा बारकोर, सेलिन डिसोजा किन्नीगोळी, लिल्ली मार्टिस मूडबेडे. मरणात्मक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत, कॅन्सर पिडा गुण केल्ल्या पासत, आस्पत्रेन असलो कुटुंबाचो सांदो विशेष गडीस आसलो बरो जावन फाटी आयिल्ल्या पासत, 12 दिसा पासत उपरांत मोतीनांतल्या कुटुंबाच्या दुवेक आतां मोती राहिल्ल्या पासत, बरें जाल्ल्या पासत, सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, ती दूख पयसरलेल्या पासत, रेतेरीक येवन गेल्या उपरांत कुटुंबां शांती समाधान आसा. भुरगीं मोबायलाची चिटकाल्लीं आनी वायट सवयांक वळख जाल्ली, आतां बऱ्या तरान शिकोन बरो फुडार आसा करूं मुखार सरलेल्या पासत, बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत, भुरग्यांचे देणे लाभलेल्या पासत आनी तशेंच घराचें काम वेळार पंता पावल्ल्या पासत, आर्थीक अडचणींतले देवान निवारलेल्या पासत, शिकपा खातीर लोन काडटा आसतना बँकान वेळार लोन पास केल्ल्या पासत आनी बऱ्या विद्या संस्थांत MBBS करूंक, इंजिनियरींग करूंक, नर्सिंग करूंक प्रवेश मेळ्ळेल्या पासत 12 जाणां देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका समियान जेजू. आतां आमी विविध देशां पासून मागया मागोवंक उलो दिला. पयण सुरक्षीत जावच्या पासत रोही लोबो, बरी भलायकी लाभच्या पासत पेनी डिसोजा दुबई, बरी भलायकी मेळच्या पासत आनी मोतीचें समाधान कुटुंबाच्या समेत सद्यांत मेळच्या पासत कार्मिन फुटाडो. तशेंच दैवीक उलोरेतमंताच्या ह्या साका पासत डायना रोड्रिगस एक बरें सांबाळाचें काम भुरग्यांक मेळच्या पासत. तशेंच डायना रोड्रिगस इग्नेशियस डिसोजा किडनी पिडेंत तावन देवान निवारचे पासत. तशेंच सिसिलिया डिसोजा बरी भलायकी मोतीचें समाधान आनी एक बरो फुडार मेळच्या पासत. तशेंच बरी भलायकी प्रितीक आनी कुटुंबांत शांती समाधान लाभच्या पासत. श्याम आनी कुटुंबाच्या समेस्तांक बरी भलायकी लाभच्या पासत. एक बरी विजा आयर्लंडाक मेळच्या पासत जोहिता माचादो. तशेंच बोविक जॉर्ज डिसोजा बोविकान कासरगोड विशेष तेसां पासत. सुचिता डिसोजा निड्डोडी हिच्या विशेष तेसां पासत. तशेंच रेनिटा डिसोजा मँगलोर हिच्या विशेष तेसां पासत म्हाका उलो दिला. जानिस वारेस संतकाटे, लुसी मिरांडा सुरक्षीत पॉयंट बॉम्बेक बरी भलायकी लाभच्या पासत. रोसलिन डिसिल्वा दुबई, टॉनी मतियास आनी कुटुंब उडपी. तशेंच रोनाल्ड मतियास उडपी, लॉवेल लॉयड डिसोजा किन्नीगोडी बरी सैरीक जावच्या पासत म्हाका उलो दिला. आनी तशेंच बरें भुरग्यांनी शिकच्या पासत, आड वाटेन आसले भुरग्यांनी बऱ्या वाटेन येवच्या पासत बरी सैरीक जावंक आनी काजर जावंक भुरग्यांनी ओपोवच्या खातीर घराचें काम वेळार पंता पावच्या पासत, आर्थीक अडचणी पयसरच्या पासत, भायल्या गांव वचोंक विजा जावच्या पासत आनी थंयसर परमनंट विजा मेळोवंक आनी काम मेळोवंक, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळोवंक आनी भायर दिल्ले पयशे वेळार पार्टी मेळोवंक आनी सोऱ्याक बेबदे जाल्ल्यान सोरो सोडच्या खातीर 12 जाणां म्हाका उलो दिला. आमी सांगाता मेळोन मागया आयकमचे प्रार्थन येसोमिया. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगाड्यांच्या आत्म्याच्या सालवासां पासत आमी मागया. देवादीन मर्सिना फर्नांडीस, रिचर्ड लेविस, पियाडा डे झेवियर फर्नांडीस ऑन 22nd डेथ एनिवर्सरी, ॲग्नेल काब्राल, जेरोम पिंटो, जोसेफिन सिस्टर जोसेफिन संताकाटे, कॅमेल डिसोजा काणेजार. कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्त उडास करतात. सोनिया मोंतेरो, देवादीन कॅत्री
कथेरी रेगो आणि जेरोम डिसोजा, सिसिलिया अल्मेडा आणि जॉन अँटनी डी अल्मेडा. 7th डेथ ॲनिव्हर्सरी ऑफ रिचर्ड पिंटो. देवादीन लुईस डिसोजा. फुलगतून आत्म्याचा उडास करता विनोद आणि शोभिता रोड्रिगस. देवादीन कॅनोट मास्करेना शंकरपुरा. कोटमान सरलेल्या माकडांचा उडास करता लाविनास वारायचं. कोटमान मरण पावल्यांचा उडास करता बेनेडिक्टा मिनेजस. फुलगतल्या आत्म्यासो आणि गरजेवंत आत्म्याचा उडास करता जेसिंता डिसोजा आणि कुटुंब पक्षीगिरे. देवादीन बॅप्टिस्ट डिसोजा आणि जॉन कुटिनो पक्षीगिरे. लीना कुटुंबान मरण पावल्या मालकडांचा उडास करता लीना पिंटो आजेकार. देवादीन फ्रान्सिस डिसोजा मँगलोरू. विक्टर फेर्नांडीस संतकट्टे. कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचा उडास करता स्टेल्ला डिसोजा निटोडी. देवादीन आसेस वास आणि लाझरस वास किन्निगोळी. कॉसिस रोड्रिगस आणि मायकल रोड्रिगस किन्निगोळी. थॉमस डिसोजा निरोडे. मोंतीन लॉरेन्स आणि फेलिक्स रोड्रिगस मुलकी. पुलकंतल्या आत्म्याचा उडास करता अनिता फेर्नांडीस. देवादीन फिलोमिना फेर्नांडीस. सिल्वेस्टर फेर्नांडीस. जेराल्ड अल्मेडा उडपी. आणि तशेंच कुटुंबात मरण पावल्या समेस्तांचा उडास करता रुही लोबो. पुलकंतल्या आत्म्याचा उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. ससनाचो विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश संचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमीन. सरलेल्या समेस भारताच्या आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी. आमीन. तुझ्या नावान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटो आमकां जावं बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कदन्या घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो एक कुटुंब जावन हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगाता जमल्या अवस्था. विशेष करून आईची वासपा आणि देवस्तुती आमकां आमच्या जिवितांत भावाडटा थंय येवच्या सबर अडचणी अडखळी मध्ये आमी विश्वासान देवाचेर केंद्रीत जाल्ली जिणी जियोंक आमकां देवा आपयता. त्या खातीर कश्ट संकश्ट अडचण्यो आमच्या जिवितांत नानांत्या रितीन येतात. तांचे मदगांत हांवें म्हजो भावार्थ थिरायेन जियोंक आसा. त्या खातीर सबार आमचे मालगडे हर एक रितीन त्या कश्टांक वळख जावन आपली जिणी भावार्थाक साक्ष जावन समर्पण दिवंक पावल्यात. वर्त्या मापान आमचो जेजू सोडवणदार आमचे खातीर आपलो जीव वारोवन हर एक रितीन आमकां सोडवण लाभाशी ताणें केल्या. आमच्या पातकांतली सोडवण फावो करून आमची जिणी बरेपणाक वेंगोवंक अवकाश दिल्यात. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन ताची कृपा आनी आशिर्वादां तो आमचेर पाठयता. सदांच आमी भावार्थांत दृढ जावच्याक सदांच आमी देवाच्या मोगान आवरत जावन आमची दिश्ट सर्वेस्पराचेर कंचोवच्याक तो आमकां आपयता. सबार पावटी हें करच्याक आनी भावार्थांत दृढ आसून आमचे कश्ट अडचण्यो सगळ्यो सर्वेस्पराक समर्पण दिवंक चुकलेल्या खातीर देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमचें काळीज आनी मोन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट
kakutka Somia kakutka महिमा 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 देवा कुसर्गी आणि शांती त्याच्या इष्टासो सारे सर्वे स्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या भुजव्या बसता आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझो मोग करतेल्यान दिसान असलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्या सर्व वस्तून आणि सर्व वस्तू प्रासदीक आम्ही तुझो मोग करच्याक आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटय आणि हे परी आमचे आशेवरती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जाव या आमी मागता आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप फुडाऱ्यांनी रायाक म्हणलें जेरेमियाक जिवची मारूंक जाय कित्याक तो ह्या शारांत उरलेल्या सैनिकाक आनी सगळ्या लोकांक ही उतरां सांगून तांचें धैर्य चुकयता परजेचें बरेपण ताका नाका ताचो नाश जाय जेदेकिया रायान म्हळें पळया तो तुमच्या हातांत आसा कित्याक रायान तुमचे विरोध कांयच करूंक जायना तेन्ना तांणी जेरेमियाक धरलो आनी रायाच्या पुता मेल्कियाचे बांयत ताका दोरयांनी देंवयलो ही बांय पाऱ्याघराच्या आंगणांत आसली बांयत उदक नातलें चिखल मात्र आसलो जेरेमिया चिखलांत रोमलो आनी एबेद मेलेकान रावळेरांतलो भायर येवन रायाक सांगलें म्हज्या धन्या राया ह्या मनशांनी जेरेमिया प्रवाद्याक खरेंच वायट केलें तांणी ताका बांयत उडयलो तो थंय भुकेन मरतलो कित्याक शारांत आनी खाण ना तेन्ना रायान खुशीत एबेद मेलेकाक आज्ञा दिली हांगाच्या तेगा मनशांक तुजे सवय व्हर आनी जेरेमिया मरचे आदीं ताका बांयतलो वयर काड एबेद मेलेकान मनशाक आपणा सवय घेतलें आनी तो रावळेरेच्या भंडाराच्या वस्त्रागाराक गेलो थंय ताणें परने आनी पिंजलेल्या वस्त्राच्यो चिंद्यो घेतल्यो आनी तो एके दोरयेंत बांयत जेरेमियाशी देंवयलो देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार
सर्वेस्परा मुझे कुमके घेऊन तूच कर आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतो ताणे मुझेर बागवून दिश्ट घाली मुझ्या उल्या कांदिले सर्वेस्परा मुझे कुमके घेऊन तूच कर ताणे म्हाका उबिराच्या आनी चिखलाच्या कोणांतलो वयर काडलो आनी कडपार म्हाका दवरून मुझे पांय हालनाशे दृढ केले सर्वेस्परा मुझे कुमके घेऊन तूच कर एक नवें गीत ताणे मुझ्या तोंडान घाला आमच्या देवाचे कीर्तन ते हे पळोवन जायतो लोक भियान कामतलो आनी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतलो सर्वेस्परा मुझे कुमके घेऊन तूच कर सर्वेस्परा मुझे कुमके घेऊन तूच कर हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो तर आमचेच विशयांत कितें म्हणचें एकूपान वेळो घाल्ल्या बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेळो घाला आसता आमच्या वयले पातकाच्या वाजान आमी काडून उडया आमकां रेवड घाल्ल्या पातकातावन सुटोवन आमी धांवंक धरलेली वाट तिरासण्यान धांवया आमच्या दोळ्या सदांच जेजूचेर आमी कंसया तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना खुर्साचे मोराण तो तयार जालो मोरोंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला खट्या मनशा तावन कितें सक्कट ताका सोसूंक घडलें ह्या विशयांत तुमीच चिंतून पळया देखून तुमी धैर्य उणें करन तुमचें झूज अर्द्यार सडचें न्हय पातकाचेर आमी झुजल्यात वय पूण तुमचे रगात वळता पर्यान झुजोंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना देवाचें उतार हें देवाचे वडपकार Alleluia, 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 Alleluia. मुझे बोकरे म्हजो ताळो आयकता म्हणटा सुमी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लोका परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका आसूं. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलेलो म्हाका जाय हे शिवाय हेर कितें आसा म्हाका आशवेत एक स्नान हांवें घेवचो आसा आनी तें घेता पर्यान म्हाका जिवान जीव ना संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे समाधान न्हय हांव तुमकां सांगतां तुमचे मदें वेगळा सार घालूंक हांव आयलां
ह्या फुडां एकेच कुटुंबांत 5 जाणांमध्ये अशें वांटे जातले. तेग दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापय पुताचेर आनी पूत बापयचेर, आवय दुवेचेर आनी आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सुनो मायचेर आड रावतली. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तई मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, जिविताच्या कष्टान वरांमध्ये आमच्या भावार्थी जिणयेचो आरंभ आणि शेवट जावन आसच्या जेजूक साक्ष दिवंक आयची देवस्तुती आमकां पावणे दिता. जिविताच्या कष्टान वरांमध्ये आमच्या भावार्थी जिणयेचो आरंभ आणि शेवट जावन आसच्या जेजूक साक्ष दिवंक आयची वाचपां आमकां पावणे दितात. त्या खातीर पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 13, 1 Peter chapter 4 verse 13. क्रिस्ताच्या कष्टाने तुम्ही वांटेली जाल्यात देखून क्रिस्ताच्या कष्टांनी तुम्ही वांटेली जाल्यात देखून तुम्ही उल्हास पावत तुम्ही उल्हास पावा जाय. ताची महिमा प्रत्यक्ष जाऊनच्या वेळी ताची महिमा प्रत्यक्ष जाऊनचे वेळी तुम्ही आणखी चड संतोष बघून ददोशी जातल्यात. तुम्ही आणखी चड संतोष बघून ददोशी जातल्यात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या खातीर पेद्रू आपल्या अनुभवांत त्या पहिल्या पत्रांत सांगता, क्रिस्ताच्या कष्टांनी तुम्ही वांटेली जाल्यात देखून. कोणाच्या कष्टांनी? क्रिस्ताच्या कष्टांनी. आम्ही केदाळे वांटेली जाल्ले आसावंगी? आसावंगी ना. सगळे आमच्या जिवितांत येवचे कष्ट आमचेत, क्रिस्ताचे नाही. नाही गे, आमींत ते वयल्या बरी आमी करचें. त्या खातीर क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जाल्यार देखून. क्रिस्ताचे कश्ट कितें जावन आसले? ते क्रुसाचें मरण, ते आपल्याच जिवाचें समर्पण. जर तर ताका आमचे कश्ट सरी केल्यार आमचे कश्ट ताज्याक व्हडले न्ही गे, वय की न्ही? आमचे कश्ट व्हडले न्ही, पूण आमी सदांय आमची कश्ट फुडकन जियेतना चिंतचें तशें, कित्याक म्हाका हे कश्ट आयले देवा? तुका म्हजेर भिरमत ना गे? हांव कितलें मागणें केल्यार कित्याक म्हाका हे कश्ट? आमी अशें सांगता. त्या खातीर पेद्रू त्या पयल्या पत्रांत म्हणटा, क्रिस्ताच्या कश्टांनी तुमी वांटेली जाल्यार देखून तुमी काल करीत जाय, उल्हास पावत जाय, संतोष पावत जाय. कित्याक क्रिस्तान दाखयलेल्या देखीन तुमची जिणी जियोंक ताणें अवकाश दिला. त्या खातीर संतोष पावा आनी ताच्या वरत्या रितीन ताचे उपरांत येवचें. ताची महिमा प्रत्यक्ष जावचे वेळी आनीकी तुमी सडीत संतोष बघून ददोशी जातल्यात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज आमी आयकलेली तिनी वाचपां विशेष करून आमच्या जिवितांत कश्ट, अनवरां, पिडा शिडा, संकश्ट, अडचणो येताना आमी कशें भावार्थाचे जळते दिवे जाय जाय म्हणलें नियाळोक आमकां अवकाश करून दितात. आमच्या सभार कार्यांनी आमी आमच्या मालगड्यां विशीं उल्लेख करता न्ही गे. आमच्या भुरग्यांक सांगचें जाल्यार पळय, आबानी माय कशीं करतली, कशें मागणें करतली, कशें कश्ट करतली, कशें ती जिणी आपली जियेताली म्हणलें आमी सांगता. तरणाट्यांक, भुरग्यांक आवय बापाय कितेंय बोधबाळ सांगतना त्योच संगती सांगतात. मालगड्याचें देखीचें जिवीत, तांचे कश्ट, तांणी आपणायलेली तिरासन सोंसणीकाय, असली सबार मौल्यां, उखल धरून जियेल्लें जिवीत आमी सबार फावटी आमच्या भुरग्यांक, हेरांक शिकोवंक प्रयत्न करता. केन्नाय तांच्या जिविताक कितलेय कश्ट जाल्यारय आत्मीक संगतीक जावंक पुरो, तांच्या दिसपडत्या वावराच्या संगतीक जावंक पुरो, तांणी निर्लक्ष्य केल्ली ना. तें जाय जाय म्हळ्यार जाय जाय, त्या संगतीत हांव म्हाका बोळ सकत मेळना म्हळ्यार
तें बोळ सकत मेळ्ळां म्हणलें भावार्थान स्विकार केल्ली मनशां ती. त्या खातीर तांच्या जिवितांत सडीत आनी सडीत मापान भावार्थाच्या संगतीक सडीत उमेद आसली. देखून आमी आज ह्यो संगती नियाळटा आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो कश्ट जावन आसात मनशा जिणये वाटेर येवचें वर्तें पंथ आव्हान. ताच्या की वर्तें पंथ आव्हान दुसरें ना. जावं दी तें सामाजीक रितीन बायल्या संवसाराचें म्हजी जिणी समाजींत जियेतना म्हज्या कामाच्या जाग्यार हांवें म्हजें कुटुंब बांदून हाडटाना जावंक पुरो त्यो म्हज्या आत्मीक जिवितांत म्हजी भावार्थी जिणी समकता आसतना म्हजें मागणें करता आसतना आमी केदाळाय सांगता फादर आमी केदाळाय बायबल वाचूंक सुरू करता आसतना आमकां न्हीद येता, आमकां वाचूंक जायना. ताका हांवें सांगचें एकच उतर, जेजू की सैतानान सोडूंक ना. 40 दीस मागणें करन उपास करन भायर येताना गेटी कडेन तो आल्लो न्हय गे. पूण तफावत कितें, डिफरन्स कितें? जेजू जें कितें म्हजें मिसांव करता, जें कितें जबाबदारी म्हाका देवान दिल्या ती दृढ आसा. ताचेर म्हजी दिश्ट आसा, ती दिश्ट हांव पयस करिना. त्या दिश्टे प्रकार म्हजी जिणी आनी देवाच्या निर्मण्या प्रकार म्हजें मिसांव. हर एक संगती स्पश्ट रितीन जेजू जियोवन आसलो. त्या खातीर म्हज्या जिवितांत ती तसल्यो संगती येताना हांवें काळां करीत जाय, न्हीद काडीत जाय न्ही गे. वा आंबोरी करतना हांव कोडयाळ वचून पल्यांची मार्केट काणगोंचें म्हूण चिंतना हांवें तें पुरो प्लॅन करून येत जाय. आमी तशें करता. आमची दिश्ट जेजूचेर आसली, फाल्यां सकाळीं दुसऱ्या कडेन पावता. त्या खातीर आमकां कितें जाता मोगाळ भावन आनी भयणीनो, साबार तरांच्यो अडचण्यो कश्ट येताना आमी देवाचेर आशिल्ली दिश्ट थंय तावन काडटा, पयस करता, संवसारी संगतीक मेतेर करता. म्हज्याच बळाक आनी सक्तेक हांव सरी करता. म्हज्या जिवितांत तें बळ आसल्यार म्हाका तें साध्य जाता, ती तालंत आसल्यार ती जैत आपणावंक म्हाका साध्य जाता म्हणलें आमी चिंता. जेजूच्या त्या सांगातपणान, जेजूच्या बळान हांव म्हजी जिणी जियोवंक प्रयत्न करना. त्या खातीर जो सुवांजेल अध्याय 15 वाक्य 18 आनी 19, जॉन चॅप्टर 15 वर्सेस 18 and 19. संसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार, संसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमचे की पहिले म्हजो ताणी द्वेष केला म्हूण उगडास दवरा. ताच्या की पयले तुमच्या की पयले म्हजो ताणें द्वेष केला म्हण उगडास दवरा म्हण जेजू आमकां स्पश्ट करता. त्या खातीर हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत सतान नितीन हांव जियेता आसतना, निर्मळ काळजाची म्हजी जिणी समकता आसतना उडास दवरा. आमच्या जिवितांत कश्ट आसात, आमच्या जिवितांत विरोधपण आसा. त्या खातीर जेजू हांगासर म्हणटा म्हाका सोडूंक ना, तुमकां खंडीत जावन कोणी सोडिनात. त्या खातीर सता नितीची जिणी जियोवचें आयच्या संवसारांत व्हड पंथ आव्हानाचें. पूण ताका दादोसकाय, संतोष, तृप्ती दिवची देवान. कित्याक? म्हजें आनी तुमचें जिवीत देवाचें मिसांव करच्याक ह्या संवसारांत दिलेलें जिवीत. ताचे बगार उरिल्ल्यो संगती हांवें करच्यो आनी म्हजी जिणी जियोवचें, तर ताका कसलोच अर्थ ना. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, हर एक म्हज्या भावार्थाच्या वाटेर चमकून वेता आसतना येवच्या अडचणींनी शेवटात येवशीन केंद्रीत जाल्ली जिणी बळवंत करूंक जायते अवकाश आसात, जायत्यो संगती म्हज्या जिवितांत आसात. पूण त्यो अवकाश कश्टां मदें हांव कशें देवाचेर केंद्रीत जावन जियेता म्हणलें नियाळूंक जाय. आमी एक कन्नडांत सांगणी आयकल्या, ल्हानतावन आमी आयकता, कांय केसराद रे बाय मोसारू म्हण. हर एकल्यान कश्ट वावंट मिनत काडिल्ल्या वेळार ताचो प्रतिफळ तांकां लाभता. भावार्थाच्या वाटेरी तेंच कांय केसराद रे बाय मोसारू. केसरू खंयचें? संवसाराच्या त्या अस्कतकायेंत मेळेपणांत बुडोवन म्हजी जिणी थंयसर समकता नाय. भावार्थाक उखल धरची जिणी म्हजी आसा जाल्यार, सता नितीक उखल धरची जिणी म्हजी आसा जाल्यार
म्हज्या जिवितांत ताचो प्रतिफळ म्हाका मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. जेरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांतल्याचें पयलें वाचप आमकां उदक नातलेल्या पूण चिकलान उबिरान भरलेल्या बांयत ताका घाल्लें आमी आयकलें. जर तर चिकोल वा उबीर थंयसर आसा जाल्यार उदक ना, एका मनशाक घाल्यार कितें जाता? तो थंयच चौका आसतना तो बुडोवन सकयल वता, वयर येवंक जायना. तसली परिस्थिती कित्या खातीर? स्वता खातीर तांची चाल चमकण सारकी करच्याक ताणें केल्लें तें देवाचें मिसांव, हर एक रितीन देवाक विधेय जावन चमकल्ली ती वाट आनी एकल्याक बाधक जावंक पावली. कित्याक? जो कोण वायट संगतीने जिवन आसलो ते भायल्या संवसाराक बरे आसात, सगळ्यो संगती पाळटात म्हण दाखोवन नासले, पण तांच्या काळजांत वायट आसलें. हांगासर जेरेमिया प्रवादी तांचे कितें चाल चमकण आसा, भायली वा भितरली, सगळी दाखोवन दिता. त्या दाळा तो एक तांकां अडखळ जावंक पावता आनी ती पितुरी भायर पडटा म्हणल्या उद्देशान तांची जिणी बदलूंक तांकां ते तयार नात, पूण कितें करतात? ह्या मनशाक लगाड काडया, ह्या मनशाक नाश करया, ह्या मनशाक पयस करया आनी आपणाचें पयलेंचेंच वायटाचें जिवीत जियोंक म्हाका साध्य जातलें म्हणलें चिंतप तांचें. त्या खातीर कीर्तन 30:4 वाक्य 19, Psalm 34 verse 19. नितीवंत मनशांचेर येता ते कश्ट जायते आसात, नितीवंत मनशांचेर येतात ते कश्ट जायते आसात, पूण त्या सगळ्यांचो सर्वेस्पर ताका निवारता. पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पर ताका निवारता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, नितीवंत मनशांचेर येवचे कश्ट जायते आसात. कीर्तनगार स्पश्ट करता. त्या खातीर आमी आमची जिणी जियेत आसतना खंयच्या रितीन देवाचेर केंद्रीत जाल्ली जिणी समका जाय म्हणलें तो सांगून दिता. आमी हर एक रितीन एडवर्टायजमेंट पळयत आसतना जर तर आमकां नवसो साबूक आणगेचे जाल्यार ते एडवर्टायजमेंट कसल्या पुरा संगतींनी आमकां आकर्शीत करता. एक कात धोवी जावची जाल्यार ती दोड्या मापान कितली धोवी जाता म्हणलें थंयसर दुसरे दुसरे क्रीम एडवर्टायजमेंट करचे सांगतात, न्हय गे? जर तर म्हजें काळीज नितळ जाय जाल्यार कितें हांवें करीत जाय? तो पावडर, तो क्रीम घाल्यार जाता गे? ना. देवाचें उतर, म्हजे मागणे, म्हजे भावार्थाचें आचरणां, पवित्र सभेची शिकवण म्हज्या जिणेंत म्हजें काळीज नितळ करच्याक, धोवें करच्याक म्हाका दिलेले अवकाश. त्या खातीर आयच्या वांजेलांत लुकाचो वांजेल आमकां आमच्या जिणये पयणाचें झूज प्रगट करता. जिणये पयणाचें झूज. जेजो म्हणटा संवसारार हांव उजो लावंक आयला आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय. जेजू उजो पेटोवंक आयिल्लो गे? ना गे? आमी उजो पेटोवंक येवचें म्हळ्यार भायल्या संवसारार पळय आतां रान्नेंत कसो उजो पेट्टा, रानाक कसो उजो पेट्टा, आमी तशें चिंतचें, न्हय गे? जेजून पेटयलेलो उजो खंयचो? मोगाचो. मोगाचो मात्र गे? सतानितीचो. म्हज्या जिवितांत हर एक रितीन देवाच्या वाटेन समकल्ली जिणी जाय म्हणलो उजो. उज्या विशयांत आमी चिंतना दोन तरान आमी चिंतयेत. एक उजो नाश करचो उजो आनी एक उजो नवीकृत करचो. जिणी परत नवीकृत रितीन जियोंक अवकाश करून दिवचो उजो. तो पवित्रात्म्याचो उजो आमची जिणी पेटयता. कित्याक? भावार्थांत उत्तेजीत जावच्याक, भावार्थाची दिवटी परजळाशी करच्याक आनी सर्व रितीने आमची जिणी देवाच्या मोगाक पात्र जाल्ली जावच्याक. देखून मोगाळ भावना आनी भयणीनो, ती उतरां सांगतस जेजू परत सांगता कुटुंबांनी वेगळा चार हाडूंक आयला. दोग तेगा मदें आनी तेग दोगां मदें, आवय बापायचेर, पूत बापायचेर, धूव आवयचेर, आवय धुवेचेर, माय सुनेचेर, सून मायचेर.
आमच्या संवसारांत तीच परिस्थिती चलता नाहीये. आमच्या दिसपट्ट्या संबंधांत जेजून सांगिल्लें चलतेत तसा. जेजून कितल्या वर्सां पयलें सांगिल्लें आज आमी पाळना साव. आमच्या जिवितांत थंयसर उजो पेटा जाय, खोलो भावार्थाचो, देवाच्या मोगाचो, एकामेकाक समजून घेवचो, एकामेकाक अर्थ काण घेवचो, एकामेकाक थंय सोडदोड करचो. तसलो उजो आमच्या जिवितांत ना. आमच्या जिवितांत आसा संबंध नाश करचो, आमच्या जिवितांत आसा मनस्तापृता करचो, आमच्या जिवितांत आसा राग करचो, आमच्या जिवितांत आसा मोसोर करचो, आमच्या जिवितांत आसा आनी एकल्याक उत्तेजन दिनासतना रावचो. तसलो उजो आमकां उपकाराना मोगाळ भावना आनी भयणीनो. त्या खातीर जेजून सांगच्या उतरांनी आमची जिणी सताची भावार्थाची वाट जाय जाय म्हणलें तो स्पश्ट करता. ह्या खातीर सताची भावार्थाची वाट समकतेल्याक आनी भावार्थाची सता आपल्या जिवितांत जी येता तो व्यक्ती सर्व रितीचे तोंदरे अनुभव करचे आमी पळयता. जेन्ना आमी कुटुंबाचे सांदे जावन आमचेंच उतर आयकय जाय, आमी सांगिल्लोच निर्धार कुटुंबांत शाश्वत, ताचे बगर दुसरो निर्धार करूंक ना. थंयसर बरेपण जायच जाल्यार हांवें कितें चिंतलां, हांवें कितें निर्धार केला तेंच, ताच्या भायर दुसरें चिंतना नात म्हणलो मनोभाव आज आमकां आमची जिणी एकामेका संगी संतोशान आमची जिणी जियोंक अवकाश करना. आज थोड्या घरांनी केदाराय उजोच कसलो, रांदनींत कसोय उजो आसा मो, गॅसार कसोय उजो पेटता, एकामेकाच्या संबंधांत ती उजोत आसा. एकामेकाक मोगान उलोवचें, मोगान पळोवचें, मोगाचो संबंध रुता करचो, मागण्याद्वारे ते कुटुंब सांगाता जिये जय म्हूण आशेवचें आज ना जाला. हरी एकलो आपणा खातीर जियेता, आपणाच्या जिवितांत तृप्ती आसा, संतोष आसा, हांव दादोशी. मागणें जाय जाय म्हणना, भावार्थाच्या संगतीक समजून घेवन म्हजी जिणी आज बांदून हाडी जाय म्हणना. तसली चिंतना आज आमच्या जिवितांत रास करूंक लागल्यांत मोगाळ भावन आनी भयणीनो. थोड्यांक आज घरावेचें म्हळ्यार एक शिक्षे बरी भोगला. घरावेचेंच नाका म्हणली परिस्थिती आमच्या जिवितांत उपजता. कित्याक बैल्या संवसारांत एक समाधान आसतना, शांती उदेत आसतना आनी एकलो मोगान उलयत आसतना म्हाका थंयसर रावया म्हणली परिस्थिती सबार फावटी उदेता. त्या खातीर आज असल्यो संदिग्ध परिस्थिती आमच्या कुटुंबांत हांवन, आमच्या भावार्थी जिवितांत हांवन आमी पयस करीत जाय. त्या खातीर आमची जिणी सदांच मोगाची आनी देवाच्या मोगाक पात्र जाल्ली जावन जियोंक देव आमकां आपयता. सबार फावटी आमी आनी एकल्याक बोट जोगून उलोवची जिणी आज प्रसारीत आसा. थोडे फावटी आनी एकल्यान आमकां केंटलें म्हूण आमी निराशी जावचेंय आसा. जर तर म्हजी वाट, म्हजें जिवीत भावार्थाचें आसा, भावार्थाच्या संगतीन हांव तीर आसा, त्या भावार्थाच्या संगतीक आदारीत जावन म्हजो संबंध म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या भुरग्यां संगी, म्हज्या शेजाऱ्यां थंय आनी हांवें म्हज्या हर एका व्यक्ती थंय हांवें सांबाळन व्हेला, तर खंडीत जावन म्हज्या जिवितांत भावार्थाक वाडावळ आसा, भावार्थाक थंयसर अवकाश आसा. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमची जिणी आज हर एक रितीन कसल्या उज्यान पेटा जाय. म्हजें कुटुंब आनी एकल्याचें जिवीत नाश करचें, उजो पेटोवंक अवकाश करून दिवचें जिवीत जाय जाय की वा भावार्थान एकवटलेल्या मैपासी जिविताचो उजो पेटोवंक जाय. देखून जेजू आपल्या उतरांनी स्पश्ट आसा. उजो पेटोवंक म्हणटना स्वार्थान आपणाच्या फायद्या खातीर समाधान नाश करून देसवाट करचो मोसराचो उजो पेटोवंक तो आशेना. बगार खऱ्या मनान आनी काळजान एकवटीत जाल्ल्या भावार्थान जियेल्ल्या मोगाक वेंगून धरच्या, दुसऱ्यांचें बरेपण आशेवच्या, दुसऱ्या विशीं बरो मनोभाव आसा करच्या भावार्थी जिविताचो उजो पेटोवंक तो आज आपयता. देखून आज आमी विचारया, तसल्या भावार्थाच्या उज्यान पेटोवंक आमी तयार आसावंगी. जर तर आमच्या जिवितांत तसलो उजो आमची भावार्थाची जिणी नवीकृत करता जाल्यार हर एक रितीन बरेपण थंयसर जाता. हर एकली बेसाय करची, प्रत्येक रितीन जो कोण कोबू लावन बेसाय करता
तो गादो पयले उज्यान उलपायता कित्याक आसल्ल्यो सगळ्यो संगती थंयसर नास जावं दी थंयसर लायलेलो खूब तो बरो बेळें जावन बदलोवन दी म्हणल्या आशेन थंयसर नवेंपण आशेवंक नवेंपण जोडूंक तो थंयसर उजो पेटयता गाद्याक. तशेंच आमच्या जिवितांत सता नितीच्या भावार्थाच्या वाटेन चमकत आसतना आमी उरिल्ल्या वायट संगतींक उजो पेटोवन आमची जिणी भावार्थान नवीकृत करूंक जाय. त्या खातीर हेब्रेवांक बरयलेल्या आयचें दुसरें वाचप अध्याय 12 वाक्य 2 हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 2. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसोया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. त्या खातीर सगळे आमचे उगम सगळे आमचे आखेर जावचे जिणे जेजू थंय जाता. त्या खातीर म्हज्या जिविताचे उदेंत आनी अस्तंत आज जेजू थंय केंद्रीत जाल्ले जाय. देखून जें कितें ह्या संवसारांत चमकतना हांव करता जेजू बरी ताच्या जिवितांत तो भावार्थान देवाक विधेय जावन चमकलो तशें हांवें आनी तुमी चमकोंक जाय. जशें फलाण्या जाग्याक वेचें पिकनीक वा पयण आमी हर एक रितीन सगळ्या तायरायन मेतेर करता. वेता आसतना सगळें बरें जाय म्हण आमी आशेवन वेता न्हय गे. थोड्या वेळार कितें जाता थोडीं वोंकोंक सुरू करतात कित्याक मस्त गोंड्यो आसल्यार. थोड्यांक भलायकी थंयसर जेवण खाण खावन बिगडटा. थोड्यांक कितें गे तकली गुवळ सुरू जाता. असल्यो पळयनातल्यो कळीत नातल्यो संगती थोड्या फावटी उदेत आसतना आमी कितें करता ताका जागृतकाय जावन गुळयो व्हरता वकात व्हरता सगळी तयाराय आमी करता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो भावार्थाच्या वाटेन चमकत आसतना असल्यो सबार आमच्या दोळ्यांक दिसनातल्यो आमच्या काळजाक अनुभव करूंक मेळनातल्यो सबार संगती आमकां देवा तावन पयस व्हरतात. ज्यो संगती आज पयस करच्याक आमी जागवणी आपणावंक जाय. आमची तयाराय आमी करूंक जाय. त्या खातीर हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 हातूंत आमी अशें वाचता खूपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता आमचे वयलें पातकाचें वजन आमी काडून उडोवया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार स्पश्ट सांगता भावार्थाक साक्ष दिल्ली सबार जाणां मालगडी आमकां आसात. तांची देख घेवन आमी आमच्या जिवितांतलें पातकाचें मेळेपण काडून उडोवया आनी आमकां रेवड घाल्ल्या पातका तावन आमी सुटका जोडया. त्या खातीर फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 आनी 14 आमी अशें वाचता. फिलिपियन्स चॅप्टर 3 वर्स 13 and 14. भावा भयणीनो म्हजें दाव हांवें येदोळसो संपयला म्हूण हांव चिंतिना. म्हजी दाव हांवें येदोळूच संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना. पूण इतलें मात्र हांव सांगता फाटलें आसा तें विसरता. फुडें आसा तें धरूंक हांव वड्डाडटा. ताजे उपरांत शेवटी मेळोंक आसलेल्या इनामाचेर दिश्ट कंसोवन म्हणजे जेजू क्रिस्त थंय उंचलें आपोवणें मेळ्ळेल्याक तयार आसलेलें इनाम जोडी जाय म्हणून हांव साधन करून धांवता. तयार आसलेली इनाम जोडी जाय म्हूण हांव साधन करून धांवता. त्या खातीर फिलिपिकारांक सांपावलान दिल्लें आपोवणें म्हजी दाव हांवें येदोळूच संपयल्या म्हूण हांव चिंतिना. आनी की म्हजें मिसांव आसा आमचेंय मिसांव आसा. त्या खातीर फाटीं कितें घडलां ताचेरच चिंता पाठोवन हांव जियेना. मुखार कितें म्हाका येवंक आसा आज कितें शिकोवन म्हाका मेळ्ळ्या आज कितें आपोवणें म्हाका मेळ्ळां तें मतीन धरता. भावार्थाच्या वाटेक हर एक रितीन गरजेच्यो संगती घेता. देवाक मन व्हरलो व्यक्ती जावन हांव जियेता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. त्या खातीर रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांपावलान सांगची उतरां आमी घेवया. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 12 वाक्य 11 रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 11.
रोमाकरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 12:11. कळनातल्या मिन्नतीन कळनातलेले मिनतीन आणि आत्म्याच्या उमेदीन आणि आत्म्याचे उमेदीन सोम्याची सेवा करा. सोमयाची सेवा करा. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कळनातलेले मिनतेन, मिनत खंयच्याक? भावार्थ जियोवच्याक. आत्म्याचे उमेदीन, आत्मो सदांच देवाचो संगात आशेवन जियोवंक आपयता. त्या खातीर त्या आत्म्याचे उमेदीन सोम्याची सेवा आमी करया. देवाच्या राज्यांत एकवटलेली माया मोगाची देवाची विंचलेली पर्ज जावन जियोवया. आमेन. सर्व आमी उबे रावया आनी आमचो बोवार्थ आमच्या देवात उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बापतो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सोमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा आदी बापात हांव जल्मला. देवात हांव देव, उजवाडात हांव उजवाड, खऱ्या देवात हांव उपसरलो खरो देव. तो देवात हांव जल्मला, ताका रचूंक ना. बापाच्याच सैमाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशां पसत आनी आमचे सोडवणे पसत सर्गांत हांव तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुंवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसत पॉन्स पिलाताकाल ताका कुत्सार मारलो. ताणें कश्ट मरण सुसले आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गांत सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता हांव निपजला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता. पातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, खरी एक रितीन आमची ते सावा गरजो घेवन ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाता. तर आमची सगळी मागणी ह्या वखदां देवाक आमी समर्पिया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांक, याजकांक आनी धार्मिकांक जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन न्याय नीती खातीर वावर करूंक कृपा आनी धैर्य दी म्हूण मागता. जबाब: बापा, आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. या एकोरिस्ताच्या मेजा बरोबरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचे मदें वांटे पांट्याचे वादळ उपजोवंक अवकाश दिनासतना एक कुटुंब कशें एकवटीत रावूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची वैयक्तीक खासगी प्रार्थना देवाक ह्या वखदां आमी समर्पिया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळा बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्विकार कर. सदांच आमच्या जिवितांत भावार्थांत रड आसून सदांच तुका मानता तसली जिणी जियोवच्याक आमकां तूं कृपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया मरिफात. देव कितें सोमिया तुका ये भेटोवणे वेळा ना कितेंच मुझे मोडले म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. आमच्या तांचें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसेच्या दबाव सर्वीस पोर म्हणून घे. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तांतूं तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलां तें तुका भेटोवन आमी तुकाच बगूंक निर्मी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सभे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती
सर्वेस्परा थंय वो भारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टगात सोडून पयस गेल्ली, तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णयेन एक, तशींच ती संपूर्णयेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांयताय. तुज्या जिनस्वार कर्तृत्व आनी तुजी जाणवाय वाकणच्याक तूं तांकां तुजी परसा जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सरदरबारान सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दळबारांचो सर्वेस पोरतू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वय बाबा. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावे येता ताका जय जय. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा क्या तुमे चेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिव आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची खाकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अवंकार मरये देवाचे माया संगती
भगवान धर्मदत्ता आणि सर्व खाळी तुका मानवल्ल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळती सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. इतिहास वळखी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसो. एकामेका शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां आशीर्वाद दी. ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. तुमी म्हाका पवना दुसऱ्यांक म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू हांव तुका काळजांत घेता, संतोषान तुझे मासरग सेवता. तुझे थंय जेजू आज हांव एक जाता, तुजेर सोम्या पातयेवन हांव रावता. प्रार्थुया. कणवड्या बापा या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडता. संवसारांत जो उपकार घेवन सर्गार ताची भागीदार आमी जावंक पावो, हे आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे वडका मोगा संदेश घेऊ सोम्या आमी वेता. तुझे कुरपे बोळा रास तुझे परगडता.